भाव भयणीच्या नात्याचो गोडू वाडोवपाचो सण म्हणल्यार राखी पौर्णिमा। ह्या निमित्तान तोंडाक घालतनाच विरगळटली मावा बर्फी सारकी चवीक आशिल्ली सयेची बर्फी, धवी फूल तोंडाक घालतनाच विरगळटली अशी मोव आनी लुसलुशीत आज आमी तयार करतली। हितूक आमी एक अशी वस्त वापरल्या की ज्याचे खातीर चव एकदम मावा बर्फी सारकी लागतली। हांव संध्या तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब मनापासून स्वागत। सयेची काप करपा खातीर हांगा हांवें एक नाल्ल घेतला आनी तेची न्ही वयली काळे पोट आशिल्ले पळय न्ही तें काडलां आनी तेची बारीक बारीक कुडकी करून घेतल्यात। एक नाल्ल कित्याक तें दवरल्यारय जाता, पूण ताणें कशें मातशें हें आमची धवी जावपा खातीर हें आमी तें काडून घेतलां काळपटपणा। आतां आमी हें मिक्सरान घालया आनी मातशें वांटून घेवया। न्ही सय कातली म्हणटकीर केन्ना केन्ना तितून कुडकी बी उरता न्ही, मागीर तें बरें मोव लुसलुशीत अशी काप पडनात, म्हणून न्ही आमी हें मिक्सरान लायता। मिक्सरांत आतां आमी लावन घेवया। हें पळय आमी मिक्सरान घालून काडलां। आतां न्ही आमी ही मेजून पळोवया, बिश्टोच एक अंदाज। हें पळय एक वाटी आसा, कित्याक साकर कितली घालप हो अंदाज येवपाक जाय न्ही, तेजे खातीर हांवें ही मेजून घेतल्या। म्हळ्यार एक वाटी आसा हाजी। आतां आमी न्ही गॅसाचेर आतां लोखणें दवरलां आनी तातूंत न्ही एक 2 चमचे आमी तूप घालया। आनी ही आतां आमी सय सगळी तातूंत घालया लोखण्यान आनी मातशी आतां आमी परतून घेवया। हितून न्ही मातशें मच्छर आसता न्ही, सय आमचो नाल्ल म्हणटकीर तो ओलो आसता पळय, तितून तें मच्छर आसता न्ही, त्या खातीर मच्छर मातशें वचपा खातीर न्ही आमी 2 मिनटां पयलीं फक्त ही तुपानच परतून घेवया। आनी 2 मिनटां जाल्लीं आसात। आतां आमी तातूंत चवी पुरती साकर घालया। थोड्यांक कमी जास्त आपले अंदाजान तुमी घेयात, म्हणजे जितली खोबरें आसता पळय तेजे अर्द साकर घालप आसता, त्या प्रमाणे तुमी घेयात। म्हाजी 1 वाटी सय आशिल्ली, हांवें अर्द वाटी साकर घेतल्या। आतां हें परत बरें परतून घे। साकर घातली म्हणटकीर तें मातशें ओलें जाता। हें पळय मातशें ओलें जालें काय ना, तरी म्हजो न्ही नाल्ल बऱ्या पैकी मातसो सुकोसो आशिल्लो। आतां न्ही हांगा एक ही सिक्रेट इंग्रेडियंट्स आमी घालया, तो म्हणजे न्ही दुदावयली साय। ही न्ही हांवें दुदावयली साय घेतल्या हांगा। तुमी जर तर तुमचे कडेन दुदाची साय मेळना न्ही, तुमी मिल्क पावडर सुद्दां घाल्यार जाता। नाजाल्यार अमूल क्रीम मेळटा पळय न्ही, ती घाल्यार जाता, ऑप्शन आसा। आतां आमी हें बरें वेळ एक 10 मिनटां तरी आमकां हें बरें अशें परतून घेवपाक जाय। आनीक ही आतां हें घातलें न्ही, आमी साय घाले पळय न्ही, तेणी न्ही ही बर्फेची न्ही चवच वेगळी जाता। एकदम मावा बर्फी आसता पळय न्ही तशी लागता। सयेची काप अशी मातशी अजिबात लागनात, एकदम तो टेस्ट येता। तुमी मिल्क पावडर किंवा अमूल क्रीम घातली जाल्यार सुद्दां सेम जातलें, टेस्ट वेगळो येता। एकदम आमी बाजारांतलीं हाडटात पळय न्ही तसो। आनी एक सारकें आमी परतीत रावपाक जाय, घट्ट जावन येवपा जाय न्ही तें मातशें।
आतां आमकां 5-6 मिनटां जाल्लीं आसात. तुमकां जर तर ह्यो म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाका सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. आमी आतां मातशें पळोवया. हें पळय अशें मातसो गुळगुळसो जाता. तरी आनी एक 2 मिनटां आमी परत मातशें करून चाळून घेवया. खूब म्हणल्यार मातशें एक 10 मिनटां तरी तें अशें करीतच रावपा जाय, नाल्यार वडयो पडपाना. 10 मिनटां तर करीतच जाल्यारच वडयो बऱ्यो पडटल्यो, म्हणजे चिकट जावपाना, सुटसुटीत जातल्यो. आनी रक्षाबंधनाक कशें अशेंच हें गोड गोड कितें आमी करतात. हय काय ना. आजुनूय गॅस आपुणूच ऑफ जाल्लो. हांव तेकून उबी आशिल्ली न्ही, ताणें तो अशें करून स्विच जालो. तो परत आमी स्टार्ट केला. आमचें आतां अशें जायत येयलां. कलर सुद्दां मातसो चेंज जाला पळय. आतां आमचो हें तर बरें वेळ करीत जाल्यारूच त्यो वेवस्थीत अश्यो जातात. आतां आमचें जाल्लें आसा. हांवें आतां गॅस बंद केला. आतां आमी न्ही हें ताटांक वडयो हें करपा खातीर हें करया. त्याचे खातीर हांवें हांगा एक प्लेटीक तूप लावन घेतलां. आनी एक ताटल्यान नाल्यार कायलेटान सुद्दां अशें दाबून घेवपाचें. सगळें अशें स्प्रेड करून घेतलें पळय. आनी हाजेर हांव आतां पिस्ता घालतां. पिस्ता न्ही मागीर चमच्यान मातशें आमी दाबून घेवया, कारण तितून भितर मागीर तें लागून उरूं जाय न्ही. वयर वयर मातशें दाबून घेवपाचें अशें. आनी हे न्ही पिस्ता बरें कोणीय विचारता म्हाका तुजें बरें ग्रीन कशें आसता काय म्हणून. तें ग्रीन कित्याक जाणा, मातशें न्ही कोमट उदकांत तें पयलीं भिजून दवरप. ही पळय आतां पळय कशी सरळ येतात ती पळय लुसलुशीत एकदम. पळया एकदम धवी फुल्ल हळडोळी बी अशी जावना पळय. आतां एक हांव तुमकां फोडून दाखयतां पळय. एकदम सुंदर पळोवपाक सुद्दां, जशी की बाजारांतल्यानच विकती हाडलेल्या भशेन. पळयात ही पळय. हें पळय हांवें आतां हें अशी गार्नीश केल्यात एकदम. चलात तर परत मेळुया अशीच एक नवीन रेसिपी घेवन. आतां श्रावणाक तर सण येतच आसतले न्ही. देव बरें करूं.